फुटपाथ जी आसली पार्किंगेच न्ही, पार्किंग तर हांगा शक्यच नासलें, सगळें कंप्लिटली कॉलेप्स जाल्ली, फुटपाथूय कॉलेप्स जाल्ली, ड्रेनेज कॉलेप्स जाल्ली आनी ही आमी तेंच्या नजरेक हाडून दिली की लोकांक त्रास जाता ते. एडवोकेट्साकूच त्रास जायनासले पण लिटिगंट्स जे हांगा येतात तांकांय त्रास जाता. हांगा रोड जो आसा रोडाची विड्थ कमी जाल्ली कारण गाडी लायले उपरांत रोड हांगा गाडयो पास जावपाक त्रास जाताले. हांव खरेंच शाबासकी दिता आमच्या आमदाराक की तेणी तुरंत ते लक्षांत घेतलें आनीक हे कामाची आतां सुरवात केल्ली आसा. तशें आमी आनी एक तेजे नजरेक हाडून दिल्या ती मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस ती हांगा परत त्या जाग्यार हाडची म्हणून. आतां हांव गिरीशा कडेन उलयतालो, गिरीश म्हणटा इन दी पायपलायन, सो तेय बी बेगीनूच जातले कारण हांव कालूच मामलेदारान गेल्लो. खूब त्रास जाता लोकांक, जाणटे लोक थंय वरांच्या वरां तांकां उबे रावचे, तांकां बसपाक सुद्दां सारको जागो ना आनी ते दाजीन ते खरेंच सिरियसली घेतला आनी ही इज वर्किंग ऑन इट. आय एम शुअर तें बी आमचें काम जातलें. तशें जे फाटल्यान जे म्युनिसिपल गॅरेज आसा त्या लायनीची जी फुटपाथ आशिल्ली ती टोटली कॉल जाता. ट्रक बीक ते कशे पार्किंग करता, पार्किंग इन डिसिप्लीन ना, सो ती बी ते जाग्यार घालतले अशें हांव आशा बाळगता. आनी हें जें काम पळय जाल्यार फक्त एडवोकेट्सांकच न्ही किंवा लिटिगंट जनरल पब्लिकाकूय बी हें खूब हेजी मदत जातली आनी त्या खातीर हांव तेंचे सगळ्यांचे खरेंच देव बरें करूं. आज आमच्या सिटी वॉर्डान कोर्टा कडेन कंप्लीट कॉम्प्लेक्साच्या भोंवतणी फुटपाथाचे पेवर्स हे स्टॉम वॉटर ड्रेन आनी कवर्ड म्हणजे लोकांक पार्किंगाची सुविधा जावची, कित्याक खूब वायट कंडिशनान हो फुटपाथ आशिल्लो आनी आमकां परते रिक्वेस्ट आशिल्ले. सो ते लक्षांत घेवन हो फूल कॉम्प्लेक्स ताच्या भोंवतणी बरे तरेन हें काम जातलें. सादारण 18 लाखाचें हें काम आसा आनी हाच्याच बरोबर सिटीन खुबशे कडेन जंय गरज आसा, म्हणजे जावं ते वेरेकर हॉस्पिटला कडेन आसूं, TJSB बँके कडेन आसूं, मदलो जो रोड आसा थंय आसूं, हे सगळ्या कडेन कामां प्रपोज आसा. जसो एक काम फुडें वचत रावतलें. कोर्टाच्या समोर जे गटर आनी पेवर्साचें काम सुरू जाता ते खूब वर्सां जाल्लीं पेंडींग आसलेलें आनी सिटी कावन्सिलानूय आमकां सांगलेलें बाबा हें खंयचे तरी प्रायोरिटीचेर काय म्हणून आनी आमी ते पास करून हाडलें. हें म्हाजे टेनओवरान दिसता हें म्हाजें सेकेंड जी कामाची येयलेली ते हायेस्ट अमावंट ऑफ कामाची आमी केल्या. आनी आमकां आमदारान आनी मिनिस्टरान पयलींच सांगलेलें बाबा तो ऑपोजिशन आसूं नाजाल्यार रुलींग आसूं कोणाचें काम आडोवपाचें ना, सगळ्यांचीं कामां जावपाक जाय. कित्याक ऑपोजिशन बी आसलें बट ते लोक दुखावता. पॉलिटिक्स सेपरेट पूण लोकांची कामां अख्खें वातावरण जावपाक जाय आनी आमी सगळ्यांची कामां करून दिलेली आहा. सिटी वॉर्डा भितर म्हाका दिसता 15 फायनान्स अंडर हें काम आमी घेतिल्लें आसा आनी आमच्या कोर्टा मुखारूच हो जो स्पेस आसा हांगा खुबशे आमच्या आदोगाद भावांक पार्किंग करपाक त्रास जातालो. हे खूब पयलींचें काम आशिल्लें, तातूंत भितर टायल्स खंय भायर सरिल्ले, बाकीच्यो गोश्टी जाल्ल्यो, थोडे हें फुटिल्लें आशिल्लें आनी गटर बी सारकें नाशिल्लें. सो एडवोकेट्स एसोसिएशनानूय आमकां सांगिल्लें की जाता इतलें बेगीन करा म्हणून आनी कावन्सिलरानूय हो प्रोजेक्ट घाल्लो. तो आज ओपनिंग जाता. अरावंड 18 लाख मोडून हो टोटल म्हणजे गटर, ताजे वयर स्लॅब, मागीर पार्किंगा खातीर पेवर्स आनी वयर पेवर्स असो टोटल कोर्ट कॉम्प्लेक्सा भोंवतणी आमी एक हें केला. आनी मेन सिटीन आशिल्ल्या कारणान हाका एक बरो लूक जायत आशिल्लो.